क्या हांवें कितें केलां हितून नॉर्मल उदक घातलां फिल्टराचें आनी ते थोडें सामान घेवपाचें आशिल्लें सो तेंच हाडलें आमी हे पळय. आज फ्रेंड्स हे केलां हांवें टेम्पटिंग अंडा करी. हितून मेन इन्ग्रेडियंट आसा ते म्हणजे एवोकाडो आनी एलोवेरा. गम गणपतये नमः. श्री स्वामी समर्थ. आज ब्रेकफास्टाक पाव अँड विथ दी स्पेशल सलाड भाजी. बरें जाल्या बेगीन बेगीन खाता बाबडो. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. कशी आसात तुमी सगळीं? आमची च्या बीन पिवन जाली. सो आज तुमी पळयलां हांवें आज टमॅटो सलाड भाजी केल्या आनी पाव. सो आज ऑर्डिनरी डे, नॉर्मल डे. विशाल गेलो कामाक. सो आज न्ही म्हाका तुमकां एक कितें तरी दाखोवपाचें आसा. म्हणजे तुमी जाणा की म्हाका कितें कळटा तें म्हाका अशें शेअर करपाक आवडटा कोणाकूय, जे म्हाका बेनिफिशियल जाता ते स्पेशली. सो सद्दां तुमी पळयता की हांव सदांच स्कीन म्हज्या फेसाचें किंवा हेअराचें तुमकां सांगता एक कसलोय बरो आसा तो. पण आज न्ही तुमकां म्हाका सांगपाक जाय की हांव म्हजे पांयाचें कॅर कशें घेता. येस, सो आज हांव तुमकां घरगुती आमी पेडिक्युअर कशी करपाक शकता तें हांव दाखयता, जें हांव एवरी टायम फॉलो करता. म्हणजे पांयांक जेन्ना म्हाका दिसता की अशी डेड स्कीन चड वाडल्या तेन्ना हांव हें पांयाचें मेंटेनन्स म्हणपाक जाता तुमी, सो तो करता. आनी एक्चुली न्ही तुमी जशें तोंडाच्या तुमची काळजी घेतात, कॅर घेतात, केंसाची कॅर घेतात, तशी तुमची पांयाची बीन कॅर घेवपाची खूब इम्पॉर्टंट आसता. कारण आमी डे टू डे अशें वतान भोंवतात आनी म्हणजे पांय आमचे तुमी जाणा, दो आमी चप्पल जरी घातले तरी वयर डेड स्कीन खूब आसता. सो ती कॅर घेवप खूब इम्पॉर्टंट आसता. सो पांयाचें मेंटेनन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो आज हांव तुमकां दाखयता की हांव घरा कडेन म्हणजे पेडिक्युअर कशें करता तें. सो तुमी पळयात आनी मागीर म्हाका सांगात कशें दिसलें तें तुमकां. सो फ्रेंड्स, सगळ्यांत पयलीं हांवें नेल पॉलिश काडून घेता नेल पेड रिमुवरान. मागीर फ्रेंड्स हें अशें उदक घेवप, एक वॉर्म उदक घेवप, म्हणजे जितून तुमकां म्हणजे चडूय गरम घेवप ना, म्हणजे असो हात वता म्हणजे हात गरम लागना असो अशें उदक घेवप, वॉर्म वॉटर. तुमी तस्त आसल्यार तस्तानूय घेवपाक शकता. सो हांवें हें हांगा बकेट घेतल्या. मागीर फर्स्ट घालप तें हें हँडवॉश. सो हें थोडें हँडवॉश घालपाचें, कसलें हँडवॉश चलता. मागीर फेस वॉश घालपाचो, कसलोय फेस वॉश घातल्यार जाता. हो म्हजे कडेन एलोवेराचो फेस वॉश आसा, मेडिमिक्साचो एलोवेरा टर्मरीक. सो कसलोय घातल्यार जाता, नो इश्यूज. मागीर शॅम्पू घालपाचो, जे अगेन शॅम्पूय कसलोय घातल्यार जाता. मागीर घालपाचें हो सोडा घालपाचो, 1 स्पून सोडा घालपाचो. मागीर हो लिंबू पिळपाचो. तो लिंबू पिळपाचो आनी लिंबू मागीर तेतूनच उडयल्यार जाता. सो प्रॉडक्ट्स सगळे घातल्यार ते स्कीन ब्रायटनिंग जावपाचे प्रॉडक्ट्स आसा. फ्रेंड्स, हांगा तुमी डेली यूज करता किंवा नवीन प्रॉडक्टूच घालपाक जाय अशें गरज ना. यूज केल्ले बीन पयलींचे प्रॉडक्ट आसता ते घाल्यार जाता. सो तेतून आपले पांय भितर घालपाचे. काडपाक जाय. जस्ट फॉर सम टायम काडटा हांव ती. सो एटलिस्ट
फॉर 10 मिनिट्स तुम्ही घालून दवरपाचे हे पांय बुडोवन दवरपाचे. 10 मिनटां जाली हांवें पांय काडले हे भायर. फ्रेंड्स आतां नेक्स्ट स्टेप कितें करपाची तो वदोवचो तो लिंबू आमी पिळल्लो न्ही तो घेवपाचो आनी तेजेर न्ही असो हो बेकिंग सोडा घालपाचो थोडो आनी मागीर तो लिंबू असो पांयांक रब करपाचो, स्पेशली नाकटांक बोटांक बीन जे कडेन डेड स्कीन आसा थंय. मागीर फ्रेंड्स असो तुमचे कडेन ओल्ड बीन कसलो ब्रश आसा न्ही तेतूनय मातशें क्लीन करपाचें, स्पेशली बोटां. मागीर फ्रेंड्स असो स्क्रबर घेवपाचो आनी तेणे पांय अशे घासपाचे. चड फोर्सान घासप ना पण स्लोली अशे घासपाचे. मागीर फ्रेंड्स असो न्ही एक हे मेळटा अशे दोन सायडीन आसता, हे सायडीन ब्रश आसता हे सायडीन हें आसता. सो हेतून न्ही तुमची ही पोंचान जी डेड स्कीन आसा न्ही ती काडपाक मेळटा. आनी ही जाय आसता ती सायड हांगसरल्यान हें करपाची पोंचान. सो हेतून वता पयला, चड जोरान करप ना. फ्रेंड्स तुमचे कडेन असो फायलर आसा न्ही, असो फायलर आसता नाकटां निवळ करपाचें जाल्यार तेतून अशें तुमी हें क्लिनूय करपाक शकता. नेल्स सायडीच्यान अशें नेल्सूय क्लीन करपाची. म्हणजे अशें नाकटान भितर अशें डर्ट बीन कितें आसल्यार काडपाचो. आनी मातशें अशें एकमेकाचेर रब करपाचें. सो तुमी पळोवपाक शकता पोंची म्हणजे डेड स्कीन गेल्या. फ्रेंड्स हो हांवें एक पॅक रेडी केला पांया खातीर. तो म्हणजे हेतून हांवें बेसन घातलां, हळद घातल्या, धंय घातलां, मध घातला इल्लेशें, सोडा घातला बेकिंग सोडा आनी लिंबू पिळा. सो बेकिंग सोडा आनी लिंबू पिळा म्हणून ताका असो फेस आयला. सो पॅक हो असो लावून घेवपाचो पांयांक आनी बोटांक. पळय आतां हांवें क्लीन उदकान हांवें पांय धुवून घेतले. फ्रेंड्स होम पेडिक्युअर करून जालें तुमी पळयलें. आतां आमचें लास्ट स्टेप म्हणटा ती आमचें फीट आतां हें करून जालां, डेड स्कीन काडून जालां, स्क्रबिंग पॅक जशें आमी तोंडाक करता तशेंच करून जालां पांयाकूय बीन. सो आतां फायनल स्टेप म्हणटा ती मॉइश्चरायज करपाची. पांय न्ही एक्चुली खरेंच सदांच म्हणल्यार ते मॉइश्चरायज उरपा जाय, म्हणजे अशें ड्राय उरपाक जायना. सो त्या खातीर न्ही ही म्हजे कडेन हांगा ऑरिफ्लेमाचे मॉइश्चरायझींग क्रीम आसा, फूट क्रीम आसा स्पेशली फॉर फूट. सो दीस ऑरिफ्लेमाची फिटअप कम्फर्ट म्हणून ही क्रीम आसा, मॉइश्चरायझींग फूट क्रीम आसा. सो ही एक्चुली न्ही तुमी डेली सुद्दां यूज करपाक जाता. रातची ओवरनायट क्रीमी रातची लावून तुमी न्हिदली न्ही जाल्यार तुमचे जे फूट आसा न्ही, म्हणजे पोंचान आमकां मोस्टली कितें जाता ड्राय स्कीन जाली की कात्रे पडटात.
सो ही ऑरिफ्लेमाची क्रीम डेली लावपाची आनी ही लावून एक्चुली म्हजें न्ही एक्चुली खूब कमी जाल्या हे म्हणजे हांव हें पॅडिक्युअर न्ही वन्स इन अ वीक करपाचें आनी ही क्रीम आसा फिटअप ऑरिफ्लेमाची ती डेली लावपाची रातची ओवरनायट लावून दवरपाची आनी मॉर्निंग तुमी न्हाता आसतना मागीर वॉश केल्यार जाता. सो ही क्रीम हांव यूज करता आतां खूब दीस जाले आनी म्हाका बरो ताजो येयला एक्सपिरियन्स विथ रिगार्ड्स टू फूट. सो म्हाका खूब प्रॉब्लेम आशिल्लो आनी हितून खूब कमी बीन जाला म्हजें कित्याक फूट म्हजें मॉइश्चरायज उरता. सो ही तुमी क्रीम पळोवपाक शकता. हेजे तुमकां जर इन केस ही क्रीम जाय जाल्यार डू लेट मी नो. हांव तुमकां डिस्क्रिप्शन बॉक्सान हेंचे लिंकूय दिता. सो तुमकां जर जाय तुमी ऑर्डर करपाक शकता एल्स तुमी म्हाकाय सांगपाक शकता. ऑरिफ्लेमाचे अजुनूय खूब प्रोडक्ट आसा. हांव तुमकां इन कमींग डेज ते दाखयतलें जे हांवें यूज केल्या आनी म्हाका बरो ताजो एक्सपिरियन्स आयला. ऑरिफ्लेमाची ही फूट क्रीम आसा तितून मेन इन्ग्रेडियंट आसा एवाकाडो आनी एलोवेरा. सो एवाकाडो हे फ्रूट तुमी आयकलां आसतलें. सो ताजो एक्स्ट्रॅक्ट आनी एलोवेराचो. सो एलोवेरा तुमी जाणा एलोवेरा सगळ्यात ताका युजफूल आसा. सो हे दोन मेजर इन्ग्रेडियंट आसा ह्या क्रिमीन. सो तुमी ही क्रीम पळोवपाक शकता. सो ही क्रीम हांव अशी घालता फ्रेंड्स, लायता. सो लावून मातशें मसाज करपाचो असो. म्हणजे तुमचे हे स्पेशली हे तळपाय म्हणटात न्ही आमी ताका फूट म्हणटात ते सॉफ्ट उरतात. फर्दर तुमकां म्हणजे कात्रे येवपाक दिना. सो डेली युसेज करपाचो हेजो आनी हेजो एक्चुली स्मेलूय खूब बरो आसा. फ्रेग्रन्स सिन्स एलोवेरा आसा हितून आनी एवाकाडो. सो फ्रेग्रन्स खूब बरो आसा सारको. मायल्ड फ्रेग्रन्स क्रिमी टेक्स्चर आसा. सो लावपाचें अशें भितर खाच आसता थंय. सो फ्रेंड्स आतां हांव नेल पॉलिश लायता. फ्रेंड्स आज प्लेन जेवण, सिंपल जेवण, शीत, सोलकडी, नशणीची कडी, बटाटा कापां आनी हे बिबलांचे लोणचें हांवें केलां तें. सो आयचें जेवण मेनू सिंपल. फोव खावपाक यात फ्रेंड्स आनी च्या पिवपाक या. ब्रेकफास्ट आयचो आनी विशाल कामाक वता ऑफिसान, कितें सोदता. बाय बाय फ्रेंड्स. आज केला हांवें ही अंडा करी, ही टेम्पटिंग अंडा करी सारकी जाल्या सारकी. सुंगटां फ्राय. ही सुंगटां हांवें अशी हें करून दवरल्या निवळ करून. बारीक आसा सुंगटां सो ताका हांवें मसालो लावन दवरला. आनी शीत. फ्रेंड्स सुंगटां तळटा आमी खोबरेल तेल घालून. बरो वास येता. फ्रेंड आमी आत्तां मार्केटान वचून आयली. मार्केटान म्हणजे बागायतदारान वचून येयली आनी हांगा एक मॉल म्हणजे शॉपिंग मार्ट आसा शेट्टीज म्हणून. सो थंय वचून आयली आनी थोडें सामान घेवपाचें आशिल्लें सो तेंच हाडलें आमी हे पळय. थोडें सामान म्हणजे पीठ जाय आशिल्लें आनी हें अशें थोडें सामान हाडलां. हितूनय आसा. सो तें सगळें आतां दवरपाक जाय म्हाका जाग्यार. सो आतां तेंच पावलें आमी आतां. तें दवरता हांव सगळें जाग्यार आनी तुमकां मेळटा परत. आनी हो कलर पळयात फ्रेंड्स, डिफरंट कलर न्ही. एक्चुली म्हाका अशेंच म्हणजे फंकी कलर्स आवडटात. सो मेळटा हांव तुमकां परत.
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आज बेरेस्तार म्हणजे कामां म्हणजे सगळें जालें, म्हणजे झाडू मारप पुसप सगळीं कामां जालीं आनी आज आसा हनुमान जयंती. सो तुमकां सगळ्यांक हनुमान जयंतीची खूब खूब शुभेच्छा. जय श्रीराम. आनी आज स्वामी समर्थाचो बी दीस. हांवें अभिषेक केलो. सो श्री स्वामी समर्थ. फ्रेंड्स, भायर गरमी, ह्युमिडिटी खूब वाडल्या, म्हणजे भायर वतूय म्हणजे वचपा जायना आनी येयलें जाल्यार इतलें सामकें डिहायड्रेशन टायप जाता. म्हणजे ह्या दिसांनी न्ही एक्चुली हायड्रेट रावपाक जाय. सो त्या खातीर न्ही हांव हें पिता, हो पेरूचो क्रश. सो काल आमी गेल्लीं न्ही सुपर मार्केटान, थंय आमी तो गुआवा क्रश हाडला, म्हणजे पल्प म्हणपाक शकता तुमी पेरूचो. आनी थंय खूब फ्लेवर आशिल्ले, पण आमी जस्ट ट्राय करपाक हो हाडला. सो हो खूब कंपनीचो मेळटा, लायक मॅप्रोचो मेळटा, माला म्हणून मेळटा, ताजो मेळटा. सो हो कांय करप ना, हितून शुगर ऑलरेडी एड आसता. तुमी जस्ट नॉर्मल उदक घालपाक शकता ऑर थंड उदक घालपाक शकता. हांवें कितें केलां, हितून नॉर्मल उदक घातलां फिल्टराचें आनी तितून हांवें आयस क्यूब्स घाल्या. सो तुमी जाय तशें पिवपाक शकता. सो हें सुद्दां तुमी पिवपाक शकता डेली बेसिसाचेर. रेग्युलर उदक इनटेक खूब वाडोवपाक जाय. सो कोल्ड ड्रिंक फ्रेंड्स मोस्टली जाता तितले अवॉयड करपाचे. एक्चुली हॉनेस्टली हांव खूब पिता कोल्ड ड्रिंक्स, पण आतां हांवें ठरयलां की हांव कमी करतलें कोल्ड ड्रिंक्स पिवपाचें. सो आमी हो क्रश हाडला, पल्प सुद्दां म्हणटात. सो हांव हो पिता. एक्चुली टेस्ट खूब बरी लागता. म्हाका पेरू खूब आवडटा. इवन म्हाका मँगो आवडटा. मँगो ज्यूस ऑलरेडी आसा, सो आमी पेरूचो क्रश हाडला. आमी हांगा आतां कवळेकर सरागेर येयल्या. हांव आनी विशालाक कितें काम आशिल्लें म्हणून. नहीं दिव्या को क्या फिर से बोलो. एमची नेम.